हरे कृष्णा. सगळ्या उपस्थित प्रभूजी माताजी मिगेल साष्टांग दंडवत प्रणाम. तर आज ही जे टॉपिक म्हाका दिलेलं असं वाय डज गॉड सिम्स पार्शियल हे विशयाचेर आमी आज ही चर्चा करया. तो हे जे पार्शियलिटी आसा ते आमी केन्ना पळयताची when jiva is under influence of modes of material nature. म्हळ्यार केन्ना बद्ध जीव जे आसा ते सत्व रज तम गुणान तू जे बद्ध अवस्थेंत आसा ताजे इन्फ्लुएन्स केन्ना ताजेर जाता तेन्ना तो जो आसा ते पार्शियल जाता. केन्ना तो सत्वगुण उरता, केन्ना रजोगुण उरता, तमोगुण उरता. तर तशी इन्फ्लुएन्स जालेले मूळ जे आसा ते ताका तशी तागेल बिहेवियर आमकां पळोवचें मेळटा. आणि हे जे आसा ते आमी जीव सगळे जे जीव आसा तांतू आमी जे अशी बिहेवियर आमकां पळोवचें मेळटा. पण कृष्ण भगवान जे आसा ते कोण आसा अज म्हणून सांगिल्लें आसा तांकां. अज मिन्स ही इज अनबॉर्न. सो वी आर बॉर्न इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. आमी ह्या भौतिक जगान जन्म घेतिल्लो आसा. दॅट्स वाय आमी ते गुणान तू बद्ध जाल्लेलो आसा. पण कृष्ण भगवान जे आसा ते अज आसा, म्हळ्यार ही इज नॉट बॉर्न. ही इज म्हळ्यार देव जे आसा ते जन्म घेताची बिकॉज तांणी मटेरियल वर्ल्डान तू कसले कार्य करच्याक येताचे. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. ते कारण वरे कृष्ण आसा ते गीतेंत सांगता आसा की म्हाका येवची तशी कारण ना, पण मिगेल भक्ता खातीर येता, तांकां तांगेल रक्षण करच्याक आणि धर्माचे स्थापना करच्याक हांव येता. आणि ते करता करता हांव कसं करता, जे राक्षस आसा तांकां तांगेल संहार करता, तांगेल नाश करता. तर देव जे आसा बाय नेचर ही इज बियॉन्ड दिस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. आणि ताजी खातीर दॅट इज द मेन रिझन. ताजी खातीर ही कॅनॉट बी पार्शियल बिकॉज ही इज नॉट. म्हळ्यार तो जे आसा देव जे आसा ते हे गुणान तू बद्ध ना. पार्शियल कोण जाता, जे गुणांत बद्ध आसा तांणी पार्शियल जाता. पण जे गुणा बद्ध ना तांकां पार्शियल जावचे चान्स ना. पण अशी व्यक्ती जे आसा ते फक्त एकच आसा. ते कोण आसा, कृष्ण भगवान आसा आणि दुसरे कोणें ना. तर तशी एक हे सांगीत. आणि एक म्हळ्यार देव जे आसा तो क्रिएटर आसा, तो उत्पत्ती करतलो आसा. आणि ताणे हे टाइम फॅक्टर तांतू ऍड केल्या. आणि टाइम फॅक्टरान जे आसा सगळे कार्य तागेले जे क्रिएशन आसा ते कार्य जे आसा ते कार्य ते टाइम फॅक्टरा द्वारा जाते आसा. म्हळ्यार मस्त जीव जे आसा ते जन्म घेते आसाची तांगेले देहीन योस्मीन येता दे तशी म्हळ्यार तशी एक एक स्टेज तांणी मुखार मुखार वताची आणि काडेरी तांगेले अंत जाता आणि दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड. आता भगवद्गीतेन तू 2.24 तांतू आत्मा बद्दल सांगिल्लं आसा की आत्मा कशी इट इज नॉट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड. आत्मा जे आसा ते कृष्णाले एक अंश आसा आणि कृष्णाला अंश आसा म्हणून कृष्णाला सगळी क्वालिटी तांतू आसा. आणि त्याची
जे आसा ते जशी मटेरियल वर्ल्ड ताका हे जायना, ताजे प्रभाव जायना. म्हळ्यार यू कॅनॉट वेदर द सोल. म्हळ्यार ताका वेट करचें जायना, ड्राय करचें जायना, अग्नीन गरम करचें जायना, थंड करचें जायना. बट दॅट आत्मा इज अ पार्ट ऑफ बॉडी. आणि ताजेमुळे जे आसा ते बॉडीन तूं आयले नंतर ते इट गोज अंडर द मोड्स ऑफ नेचर, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. आणि कडेरी ताजेन इन्फ्लुएन्स जावन कडेरी ते कार्य करता. जे आमकां पळोवचें मेळटा की एक मनुष्य जे आसा ते तशी कार्य करता. तेन्ना जशी युग उरता, युग सत्ययुग, देन त्रेता, द्वापर आणि कली. त्या युगान तूं कशी कशी युग उरता त्या प्रमाणे जे आसा हे मोड्स वरे प्रॉमिनंट उरताचे. म्हळ्यार सत्ययुगान तूं सत्वगुणी लोक चड उरताचे. कडेरी त्रेतायुगान तूं बेगीन तांगेल प्रमाण कमी जाता. कडेरी रजोगुणा उरताची. आणि कलियुगान तूं सगळे तमोगुणांत उरताचे. आणि त्याच प्रमाणे हे जे राक्षसी वृत्ती आसा त्या वरे जे आसा ते कशी काल मुखार वता तशी ते राक्षसी वृत्ती वरे ताजे प्रमाण वाडता. पण अशी सगळी जाती आसा, सत्व रज तम, नाजाल्यार इन मोड्स ऑफ गुडनेस, पॅशन, इग्नोरन्स और हे गुण आसा. पण देव जे आसा, कृष्ण जे आसा तो न्यूट्रल आसा. तो ताका ताजेन काही फरक पडना. कारण तोच ताजी निर्माण करता आसा, तोच ताजी कंट्रोलर आसा. आणि तोच जे आसा ते सगळे एनायलेट करतलो. अँड बिकॉज ऑफ दॅट तो जे आसा ते न्यूट्रल आसा. आणि एक म्हळ्यार कारण तो आध्यात्मिक जगांतुल्यान आसा आणि मोड्स ऑफ मटेरियल ताजेर इन्फ्लुएन्स करना. ताजे खातीर तो सगळ्या लागीं इक्वल आसा. म्हळ्यार तागेल कार्य कशी आसा की कोणाल कोणाल कशी कशी भाव आसा त्या प्रमाणे कृष्ण जे आसा ते रिएक्ट करता. ये तमाम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजामी. कोणाल कोणाल कशी कशी भाव आसा त्या प्रमाणे जे आसा कृष्ण तांगेल वटू जे आसा ते रेसिप्रोकेट करता. तेन्ना हे दोन प्रकारचे लोक उरताची. एक जे आसा ते देवाल भक्त उरताची आणि एक असते डिमन उरताची, एक राक्षस उरताची. आणि देवाल भक्ती करतल जन जे आसा तांगेल वटू जे आसा कृष्ण एक प्रकारान तांगे लागी रेसिप्रोकेट करता. आणि जे देवाल भक्ती करनाची राक्षसी वृत्ती आसा, राक्षस आसाची तांगे लागी विंगड रेसिप्रोकेट करता. आणि तो तांतू तशी तागेल काही हे ना, ताका काही तांतू लेना देना नाहीये. पण ताका ते तशी मुखाल्यान तशी कोणाल भाव आसा ताका रेसिप्रोकेट करता पडता. हाजी उदाहरण हांव कडेन एक सांगता. पण हांतू जे आसा ताजे खातीर कोण देवाल भक्त आसा तांगेल वटू रेसिप्रोकेट करच्याक कृष्ण जे आसा कसं करता तांकां फेवरिझम दिता. तांकां जे आसा ते भक्ती करता मदत करता, तांकां गुरू पेटयता आणि तांकां डायरेक्शन दिता. तेन्ना अशी दिसता की देव जे आसा ते भक्त जे आसा, देवाल जे भक्त आसा तांगेल प्रती जे आसा तागेले जास्ती लगाव आसा. ताका जे आसा ते इज मोर इन्क्लायन टुवर्ड्स हिज डिवोटीज. आणि त्याची जे राक्षस आसा तांकां जे आसा कसं करता
विनाशाय दुष्कृताम, आणि धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. सो केन्ना राक्षसच त्या राक्षसाक ताण मारू का म्हळ्यार विनाश करू का. कारण राक्षसी वृत्ती ताका विनाश करना जाल्यार कसं जातलें. जे आसा ते राक्षसी हे म्हळ्यार देवाल जे भक्त आसा ताका भक्ती करच्या वर एक सम जावेश ना. ताका भक्ती करचे जावेश ना. तो ताजे खातीर देव जे आसा ते तांगेल संहार करता. आणि संहार करता तेन्ना अशी जे इग्नोरंट, दोज हू आर इन अज्ञान, दोज म्हळ्यार कोणाक जे अज्ञानी आसाची तांकां दिसता की देव जे आसा ते भक्ता वटू मस्त प्रीती करताची आणि राक्षसा वटू दुश्मनी करताची. पण गॉड कृष्णा इज न्यूट्रल. ही इज नथिंग टू डू विथ द रिझल्ट ऑफ युअर दिस वन, बट तुमगेल जे कार्य आसा ताका रेसिप्रोकेट करचे खातीर देव जे आसा ते अशी हे करता. तेन्ना आमी पळयताची की देव जे आसा ते जास्त करून जे राक्षस आसा तांकां कसं करता, मान घालताचे, तागेल नाश करताचे. पण अशी पळयल्यार अशी जे राक्षस आसा कोणाक तांणी मारल्या तांकां कसं दिता, देव मुक्ती दिता. आता मस्तपटे जे आसा ते राक्षस जे आसा तांणी देवाले मुखारी वचून कसं करताची, देवाक ब्लास्फेम करताची आणि देवा मुखार युद्ध करताची. तेन्ना तांकां देवाक पर्सनली पळोवचे एक योग मेळटा. दे कॅन सी लॉर्ड फेस टू फेस. एकदम मुखार वचून तांकां आमी कशी एक मनशां मेळटाची तशी तांकां देवाक मेळचे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, चान्स मेळटा. आणि ते करतासतना कसं जाता, तो कारण तो भले राक्षस आसा पण तो कसो जाता, देवाल संपर्कांत येता. आणि कोणेय देवाल संपर्कांत आयल्यार कसं जाता, देव जे आसा ताका ही इज बीइंग मर्सीफुल, ही गिव्स गुड थिंग टू देम, ही गिव्स देम ब्लेसिंग, ही गिव्स देम भक्ती. और इफ ही अनायलेट्स म्हळ्यार ताणें कोणें नाश केल्यार तो जे आसा कोण कसं करतात, अशी मनशाक लिबरेशन दिता. आणि अशी पळोवन आमी हे करताची की देव जे आसा ते कोणा लागीं पार्शियलिटी ना तागेली. तेन्ना सुखदेव गोस्वामी जे आसा ते हे भागवतम सांगतासतना हे इन्सिडंट सांगताची. तांतू जे संवाद आसा युधिष्ठिर आणि नारद मुनी हांगेल संवाद आसा हाजे बद्दल जे आसा तांणी आतां उलयताचे. तांतू ह्या संवादांतू जे आसा युधिष्ठिर आसा ताका आश्चर्य जाता. कारण हे युधिष्ठिरान कसं जाल्या, हे तागेल डोळ्या मुखार हे पळयल्या. कसं पळयल्या की शिशुपालाले वध जे आसा ते कृष्णान कशी केले, हे जे आसा ते युधिष्ठिर आसा हे जे आसा ताणें पळयलेले आशिल्ले तागेले डोळ्या मुखार. आणि शिशुपाल कोण आशिल्लो, शिशुपाल जे आसा ते जय विजय तीन विंगड विंगड युगांतू पयले जे आसा ते हिरण्यकश्यप आणि हिरण्याक्ष, कडेरी त्रेतायुगांतू रावण आणि कुंभकर्ण आशिल्ले. आणि द्वापर युगांतू शिशुपाल आणि दंतवक्र आशिल्ले. तर केन्ना कृष्णाले जे लिला जे द्वापर युगान जाल्ले त्या टायमार शिशुपाल जे आसा ते कसं आसा,
तो तागेले रिलेटिव्ह असो तो एक तागेले आत्याल चेल्लो आशिल्लो, तागेलो भाऊ आशिल्लो तो वॉज अ कझिन. आणि एक म्हळ्यार की तो तो रिलेटिव्ह कौरव आणि पांडवाल बरे रिलेटिव्ह आशिल्लो. आणि तागेलो जन्म जालो तेन्ना तागेले चार हात आणि तीन डोळे अशी तागेलो जन्म जाता. आणि एक विचित्र मनुष्य म्हणून जे असं तागेलो जन्म अशी विचित्र अवस्थेन जाता. आणि तागेले आवाज जे असं जे रडचे जे रडता केन्ना रडता नाल्यार उलयता त्याने एक गाडवाल आवाज म्हूण ताका आवाज आसा. गाडवाल कशी आवाज उरता तशी तागेले आवाज आसा. तेन्ना हो शिशुपाल जे आसा तो एक विचित्र अशी एक चेल्लो तागेले जे हे आसा अंगवण आसा ते एक विचित्र आशिल्ले अशी. आणि अशी विचित्र चेल्लो जाल म्हणून तागेलो आम्म बाप जे आसा तांणी कसं लेखले की हे हो चेल्लो जो आसा सम ना तर आमकां कसं करका आमी हागेले त्याग करका. तर त्याग करच्याक तांणी केन्ना वताची त्या पणटा कसं जाता आकाशवाणी जाता. आकाशवाणी जावन आकाशवाणीन सांगताची की हो जो चेल्लो आसा तुमकां जे तुमी जाका जन्म दिला तो चेल्लो जे आसा तो तागेलो त्याग करनाकाच तुमी. कारण हो जे आसा तो एक महान योद्धा मुखार जे आसा तो महान योद्धा जातालो. पण तांकां हे वरे प्रश्न आशिल्ले की हागेले अशी कशी रूप तेन्ना आनी एक पंथा अशी आकाशवाणी जाता की अं, हागेले जे रूप आसत ते कालांतरान सम जाताले. आणि हे चेडू जे आसा कोणाल पायारी बसताले त्या मनशाले हातान तागेले कसं जाताले तोच तोच मनुष्य जे आसा तो तागेले मृत्यू कारण बनतालो अशी आकाशवाणी जाता. तेन्ना देवी देवता स्वर्गांतुल्यान हे चेडा पळोवच्याक कारण हांव विंगड चेडो आशिल्लो म्हणून ताका पळोवच्याक हे भूलोकांत येवन तागेले दर्शन घेताची पळयताची. आणि तागेले आम्म बाप्पा जे आसा तागेले बॉडीली फीचर समज जावका म्हणून ताका कसं करता आशिल्ले कोण पण येत आशिल्ले ताका पळोवच्याक तांगेली मांडीर ताका बसकार येत आशिल्ले पळोवच्याक के ताजे निमित्त तागेले हे जे रोग आसा ते दूर जाताले आणि हे चेडू जे आसा ते नॉर्मल जाता. तेन्ना कोणे पण येवचे तांगेले जे आसा पायार ताका बसकारून पळोवचे अशी मस्त सेजीस डेमिगॉड्स तांगेल पायार बसकारून ताका पळयले पण तागेल काय चेंज जालेली ना. तर एक पंत कृष्ण आणि बलराम तांणी तशी रिलेटिव्ह आशिल्ले तांणी जे आसा ते मेळचे आयले तागेले आत्याक आत्याल चेल्लो आशिल्लो. आणि त्या टायमार कसं केले कृष्णाल पायार तांकां बसकार आयले. तेन्ना ते असं कसं जाता तागेले शरिरांतल्यान जे चार हात आशिल्ले ते दोन हात जे आसा ते सकल पडताची आणि तागेले मध्येचे डोळ आसा ते वरे नष्ट जाता. आणि तो शिशुपाल जे आसा तो एक नॉर्मल चेडू जाता. नॉर्मल एक चेडू म्हणून तो नॉर्मल जाता. तागेले जे विचित्र अवस्था आशिल्ली तांतूल्यान तो भायर येता. आणि अशी जाल्या नंतर तागेले अम्माक चिंत जाता. कारण की म्हळ्यार आकाशवाणी तांणी आयकलिले की कोणाल मांडीर बशिल्ले नंतर हो समज जातालो तोच तागेले मृत्यूचे कारण जातालो. तेन्ना तागेली जी अम्मा आसा ती म्हळ्यार तागेली आत्या ती कृष्णाला येता आणि कृष्णाक जे आसा कसं करता रिक्वेस्ट करता की कसं करता तू हे चेडाल रक्षण करता. तेन्ना हांतू आमी पळयताची
की कृष्ण जे असं कशी न्यूट्रल असं. आता कृष्णाक जे असं ते ताका मारचे असं, पण कृष्णाक जे असं तागेले जे आत्ते असं तिगेले वचन वरे ताजे पालन करका. हा तर ती ताण सांगलं ती हा तागेले हांव रक्षण करता, पण एक कंडिशन असा. त्या कंडिशन अशी की हो चेड जे असं तागेले हांव 100 अपराध ताण केल्यार ताका माफ करतलो. आणि ज्या टायमार तो 101 अपराध करतलो त्या टायमार तागेले हांव नष्ट करतलो ताका. तर ह्या कंडिशनार जे आसा ते कृष्ण जे आसा तांकां आश्वासन दिता की हांव तशी त्या टायम पर्यंत तागेलें रक्षण करता. तर अशी हो बालक जे आसा तो कसो जाता, व्हड जाता. आणि तो जे आसा रुक्मी रुक्मी आणि शिशुपाल हांणी दोघे मित्र आशिल्ले. आणि रुक्मी जे आसा तागेली भयण रुक्मिणी, हा तर शिशुपालाक रुक्मिणी ओटू लग्न करचे आशिल्लें. आणि ताजे खातीर तो जे आसा प्रयत्न करता तेन्ना कृष्ण कसं करता, रुक्मिणीक तिगेलं अपहरण करता, तिका घेवन वता, हरण करता रुक्मिणीले. आणि केन्ना रुक्मिणीला हरण करता कृष्ण, तेन्ना कसं जाता, रुक्मीक तागेल भाव आणि तागेल मित्र शिशुपाल हांकां मस्त क्रोध येता. आणि त्या दिवसानंतर तो जे आसा कसं जाता, कृष्णाल दुश्मन जाता. कृष्ण तांकां दुश्मन जाता. आता हांतू पळयल्यार कृष्ण जे आसा ताणें रक्षण करच्याक तिका हे व्हेलें. आणि रुक्मिणी वरे इच्छा आशिल्ली की कृष्ण म्हगेले पती जावका म्हणून. हं? तर त्या तिगेली इच्छा पूर्ण करचे खातीर देवान हे सगळं कार्य केलं, कृष्णाने हे सगळं कार्य केलं. पण आमकां कसं दिसतालें की कृष्णान अपहरण केलें, कृष्णान तिका हांगच्यान व्हेल्लें, अशी कोणाक दीस येता. पण द मेन थिंग बिहाइंड इज दॅट एक्टिविटी इज तिगेल रक्षण करचे खातीर कृष्णान तिका व्हेल्लें थंयच्यान. आणि ताजे निमित्त शिशुपाल जे आसा ते देवाल एनिमी जालो. पण देव एनिमी नाशिल्लो शिशुपाल. तेन्ना हे राजसूय जे केन्ना युधिष्ठीर महाराज राजा जाल्लो तेन्ना ताणे राजसूय यज्ञ करचे हे केले. तेन्ना भीष्म पितामह तांकां घेवन जे आसा हे यज्ञ सूर करचे खातीर ताणे कसं केलें, ताणे तांगेले निमगिले की हे यज्ञ सूर करचे पयलीं जे आसा ते म्हाका एक सिनियर मोस्ट जो वर्शिपेबल आसा मनुष्य तांकां जे आसा म्हाका कसं करका, गादीचेर हे करका, तांकां एक जागेर बसका रावन तांगेले कसं करका, मान सन्मान करका, तांगेले आशीर्वाद घेवका. आणि आशीर्वाद घेतील नंतर कडेर हांव म्हगेल आसनाचेर बसून कसं करतलो, राजसूय यज्ञ करतलो. तेन्ना भीष्म पितामह म्हणटा तांणी की युधिष्ठीर म्हणटा तांकां की कोणा हे करता. तर त्या टायमार युधिष्ठीर आसा ते व्यासदेव थंय बशिल्ले उरताचे आणि भीष्म पितामह तांणी वरे उरताचे. तेन्ना युधिष्ठीर तांकां हे दोगांयले नांव घेता. त्या टायमार जे आसा ते भीष्म पितामह तांकां म्हणटाची की तू एक राज ऋषी आसा, एक आता राजा आसा, आणि तुका हे कशी कळील ना की ह्या सभेन तू आमगेल्याकिंत वैरी वासुदेव कृष्ण हांगा बशिल्लो आसा. ही इज द पर्सन
हू कॅन सिट ऑन द आसन. आणि तागेल तू खरे हे करका, पूजन करका, तागेल तागेले पहिले तागेल हे करका. बिकॉज ही इज द मोस्ट सिनियर मोस्ट पर्सन, ही इज द पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड. आणि ताजे जे एक्सप्लेनेशन असं ते अशी दिल्या की भीष्म पिता म्हणटा की कृष्ण भगवान जे असं ते चंद्रा म्हणून के असं तागेले जे प्रभाव असं की कशी आम्ही पळयताची केन्ना पौर्णिमा उरता तेन्ना मस्त तारे आणि चंद्र हागेल प्रकाश आमकां आमी पळोवच्या मेळटा. त्या टायमारी म्हळ्यार आमकां जे आसा ते चंद्राले प्रकाश जे आसा ते एकदम तेजोमय अशी दिसता. आणि ते तेज पळयले नंतर आमकां लक्ष येता की तांगेल मुखार जे तारे, द स्टार्स, ते तारे असं ते तारे चंद्रा मुखार काही ना. तशीच ही हे भरी सभामध्ये जे असं आम्ही आमगेल स्थान जे असं ते ताऱ्या म्हणून के आसा. आणि कृष्ण भगवान जे आसा हांगा ते कोण आसा, एक तेजस्वी चंद्रा म्हणून के आसा. ताजी खातीर कृष्ण भगवानान कसं करता, तो योग्य व्यक्ती आसा आसनाचेर बसशाक. आणि तागेल पुजी पयली जावका. तागेल मान सन्मान जावका. आणि कडेर तू जे आसा ते आरंभ करता. अशी म्हणून भीष्म पितामहा युधिष्ठिराक सांगताशी. आणि हे सांगिल नंतर युधिष्ठिर जे असं ते कसं करता, यज्ञाची तयारी करता. आणि यज्ञाची तयारी करत असताना तो जे असं ते नकुलाक आपयता. आणि सांगता की हे सगळी तयारी जे असं ते कर. आणि त्या टायमारी हे कौरव पांडव सगळे बशील उरता पळोवच्या. आणि हे तयारी सुरू जाता. आणि सुरू करत असताना ते कृष्णाले पादुका असं ताका सेपरेट करून कृष्णाल जे पाय असं ताका ते चरणाक तांणी उदक घालून धुच्या पळय त्याचे पाय. आणि त्याच टायमारी कसं जाता, अशी भरी सभान तू काही कृष्णाले जे आता पूजा सूर जावचे असं ते भरी सभान तू शिशुपाल येता. आणि शिशुपाल येऊन जे असं युधिष्ठिराक सांगता की हे तू कसं करतस. हे जे असं तू कोणाक गादीर बस करून तागेले सन्मान करतेस. आणि अशी सांगतासना तो कसं करता, ही गोज टुवर्ड्स कृष्णा, ही पॉइंट्स इज डायरेक्शन टुवर्ड्स कृष्णा. आणि कृष्णा लागी पळोवन जे असं तो तागेल द्वेष, तागेल जो द्वेष असेल तागेल मनांत, तो द्वेष जे असं ते एक संबोधित करता कृष्णाक की तू चोर असं. हं? मस्त कसकसले एक करून जे असं त्या एक लोकांक तो हे करता आणि कृष्णाक बरे ब्लास्फेम करता. आणि अशी हे जेन्ना चालू उरता तेन्ना सगळे लोक जे असते तांकां सहन जायना, युधिष्ठिरा सहन जायना. आणि अर्जुन आणि भीष्म हाका भीमाक सहन जायना. आणि सगळे जे असं ते असे क्रोधित जाऊन इबी राबताचे. आणि आत्ताच्या आत्ता शिशुपालाक आम्ही मान घालताले अशी जी असं त्यांनी प्रण घेताचे. आम्ही आत्ता तू आत्ता गप्प राब ना जाल्यार तुगेलो आम्ही संहार करता, तुका आत्ता नाश करताल.
त्यांना कृष्ण जे असं तांक शांत करता. आणि कृष्ण शांत करून शिशुपाल कसले ब्लास्फेम करता, ते ब्लास्फेमी जे असं ते कृष्ण शांत जावन ऐकत असं. त्याने सगळ्यांक आश्चर्य दिसता की कृष्ण अशी कसल्या करता म्हणून. पण ताजी मागशी रिजन हे आशिल्ले की कृष्ण जे असं ते पळयत आशिल्लो की हागेले 100 अपराध केन्ना जातात. हे अशी ब्लास्फेमी असं ते एक एक अपराध झाले. एका मागशी एक अशी 100 तो करता तेन्ना कृष्ण जे असं कसं करता, सगळं शांत रीतीने ऐकून घेता. आणि शांत रीतीने ऐकून घेतील नंतर मध्ये जे असं ते कृष्ण उलयता. कसं उलयता की आता तू जे असं ते अशी ब्लास्फेम केले ते आता तू 97 उलयले. हं? आणि ह्या वरी डिक्लेअर करता तो सभान तू की तू आणि चढ केल्यारी अजूनही चान्स असा, आता तू स्टॉप केल्यारी तुका काही करना. पण अशी तू उलयत गेल्यारी आणि तुगेल 100 क्रॉस जाल्यारी हांव कसं करतलो, तुगेले नाश करतलो, तुगेल संहार करतलो. त्यांना शिशुपाल जे असं ते परत जे असं ते क्रोधित जावन कृष्णाक संबोधित करता की तू कोण असं माक सांगतलो. हा, तुगेल कसं हिम्मत, तू कोणच माक सांगतलो हांव जे असं ते उलयतलो अशी म्हणू. शिशुपाल जे असं ते कसं करता, तो सांगत होता आणि आणि सांगता 100 करता आणि सांगता की आता 100 जाले पळय हांव 101 वरे सांगता अशी म्हणू. आणि परत ब्लास्फेम करता. ते 101 म्हणता. आणि 101 म्हणील नंतर कृष्ण कसं करता, तागेल सुदर्शन चक्र असं ताका आपयता. आणि सुदर्शन चक्र जे असं ते कृष्ण तागेले हात बोट येता. आणि त्या बोट आयिल नंतर ते चक्र जे असं कसं जाता, ते रिलीज जाता तागेले बोटांतुल्यान भायर पडून हगूर 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 मुखार 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 वचून ते शिशुपाला लेगी वता. आणि शिशुपाल कसं जाता, तो त्या टायमार भयभीत जाता, तो ताका भय दिसता. आणि तो बेगीन अशी धांवता, अशी अशी करून जे असं ते धांवता, वाचवशी प्रयत्न करता. पण ते कसं जाता, ते सुदर्शन चक्र तागेले मुंडी जे असं तागेले मान जे असं ते कट्ट करता. आणि तागेले मुंडी जे असं ते पडता सकल. आणि केन्ना पडता तेन्ना ते सुदर्शन चक्र परत देवा लागीं वता, कृष्णाले बोटा लागीं वता, बोटान वचून बसता. आणि शिशुपाल जे असं तागेल आत्मा कसं जाता, तागेल आत्मा जे असं ते तागेल शरिरांतुल्यान भायर पडून कृष्णाल शरिरांतू वता. आणि हे जे असं केन्ना युधिष्ठिर महाराज पळयता तेन्ना ताका खरें आश्चर्य जाता की हे कृष्ण अशी कशी करीत. कोणाले कोणेय आमकां अपमान केल्यारी आमगेल मनांत स्वाभाविकरित्या आमी बद्ध जीव आशिल निमित्त थोडपुणी कांयपुणी आमगेल मनांत त्या व्यक्ती प्रती जे आसा ते हे उरता, अनादर उरता. म्हळ्यार आमगेल वी आर नॉट फेवरेबल टू दॅट पर्सन. आणि आमगेल कसं जाता, एक शत्रुत्व जाता. पण हांग एक 100 ताका ब्लास्फेमी कोरून वरे कृष्णाक शत्रुत्व ना. कृष्ण शिशुपालाल शत्रू कृष्ण आशिल्लो. पण अशी 100 कोरून वरे जे असं ते शिशुपालाक तो तागेल म्हळ्यार कृष्णाल तो शत्रू ना. आणि कृष्णान कसं केलें, ताका मुक्ती दिली.
तर ह्या उदाहरणानं आमगेले आचार्य सांगताची की कृष्णानं कसं केलंय, अशी म्हळ्यार द्वेष करताले शिशुपालाल वरे उद्धार केले. देन व्हॉट टू स्पीक अबाउट द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, जे देवाल भक्त असं तांगेल बद्दल कसं उलोवचे, जे नित्य रूपानं देवाले सेव करतात. अशी सांगिल असं. आणि हे जे असं त्याची नारद मुनी लागी युधिष्ठिर महाराज जे असं ते जे सुखदेव गोस्वामी सांगते असाची हे दोघाले संवाद, हे दोघाले संवाद जे भागवतमान तू भागवतम जे चलिल असं तांतू हाजी बद्दल डिस्कशन चालू असं की हाऊ गॉड इज इम्पार्शियल, हाऊ गॉड इज merciful, how is favorable, even in worst situation. त्यांना जे असं अशी कन्व्हर्सेशन आगेल नारद मुनी आणि युधिष्ठिर महाराज याला चालेल असं. त्यांना अशी सांगताची की जे असं देव जे असं ते कसं असं पार्शल ना, आणि देव जे असं ते सगळ्या खातीर ही इज अ सुहृद, म्हळ्यार सगळ्याले वेल विशर असं. आणि तागेल जे कंपॅशन असं ते इनकन्सिवेबल असं, म्हळ्यार कोणेक तागेल कंपॅशन असं हे सांगू जायना, कोणाले तो केन्ना कंपॅशनेट जाता. आणि ग्रेटेस्ट ऑफेंडर उरल्यारी तरी ताका कृष्ण भगवान जे असं ते कसं करता, ताका माफ करता. तागेल मन काय उरना त्या व्यक्ती बद्दल. कारण कृष्ण जे असं हे कसं ते सुरुवाती सांगील प्रमाणे कृष्ण जे असं तो भगवान जे असं ते ही इज नॉट इन्फ्लुएन्स बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. आणि ताजी खातीर जे असं आमकां कोणे प्रेज केल्यार आमकां आनंद जाता, आणि कोणे आमगेल निंद केल्यार आमकां दुःख जाता. ताजे कारण आणि तो व्यक्ती आमगेले शत्रू जाता. कशी शिशुपाल कृष्णाल शत्रू जालो कारण ताणे ताका जावंक आशिल्ले वस्तू जे आसा ते देवान घेवन गेलो. सो इट इज अ मोड ऑफ नेचर विच हॅज ऍक्टेड ऑन शिशुपाल. पण कृष्ण जे आसा ते तशी ना. तर आमी पळयताची की अशी जे आसा ते कृष्ण भगवानाक प्राप्त करचे खातीर कसं जावका, आमगेल मनान तू भावना तशी उरका, कृष्ण भावना उरका. आणि एक सांगितलं सांगतू की विंगड विंगड जन जे असं तांगेले भगवंता ओटू जे रेसिप्रोकेशन असं ते विंगड विंगड असं. आणि ताजे खातीर जे असं अशी विंगड विंगड उदाहरण तू दिलेलं असं की कशी कृष्ण न्यूट्रल असं, आणि कृष्ण जे असं ते तुमगेल कशी भाव असं त्याप्रमाणे तुमका आदान प्रदान करता. ताजे विंगड विंगड उदाहरण अशी असं की कृष्ण जे असं ते गोपी असं गोपी गोपी जे असं ते 24 तास कृष्णाले उडगास करताचे. तांगेले घरचे काम जे विसर न्हू ते सगळे कृष्णाले ध्यानांत उतारनी उरताचे. 24 hours दे आर थिंकिंग ऑफ कृष्णा. त्यांना कृष्ण जे असं तांकां कसं दिता, प्युअर लव दिता. कारण ते तांगेल सरेंडर तितलें आसा. सरेंडर आशिल्ले निमित्त कृष्णा इज सोल्ड आउट टू देम. म्हळ्यार तांणी कृष्णाक
उडगास करताची आणि कृष्ण तांगेले ओटू असं. त्यांना गोपी जे असं तांगेल ओटू कृष्ण अशी रेसिप्रोकेट करता. आणि कंस जे असं कंस असं ताका कसं आशिल्लें, ताका आकाशवाणीचे जे हे आशिल्ले की देवकील अष्टम पुत्र तो तुगेले नाशाच कारण जाता तेन्ना ताका एवरी टाइम ताका एक भंय आशिल्लें. कसले पळयल्यार ताका तांतू कृष्ण दिसताशिल्लो. तो विंगड भावनेन कृष्णाक उडगास करताशिल्लो. पण प्रत्येक वेळी जे आसा तो कसो करताशिल्लो, कृष्ण उडगास करताशिल्लो. आणि ते करतासतना तो विंगड विंगड रित्या कृष्णा मारचा प्रयत्न करताशिल्लो, विच वी सी इन कृष्णा बूक. देर आर सो मेनी पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड. म्हळ्यार खंय कृष्ण जे आसा ते विंगड विंगड असुरांक पेटोवन कृष्णाक मारचे प्रयत्न करता. पण जे पण असुर कंस पेटयता त्या सगळे असुरांक कृष्ण कसं करता, कृष्ण जे आसा तांकां मान घालता. आणि मान घालिल नंतर तांकां लिबरेशन दिता, कारण कृष्णान मारल्या. कृष्णान मारिल निमित्त तांकां जे आसा ते मुक्ती प्रदान जाता. तो इवन ऑल डिमन्स, सगळे डिमन जे आसा ते कृष्णाले तांणी सगळे कृष्णाक मारचे आयिल्ले. पण जे पण डिमन आयले ते सगळ्यांक जे आसा कृष्णान कसं केलें, मुक्ती प्रदान केलें. तेन्ना कंस जे आसा ते भयान कृष्णाक पळयता, पण त्या भयान पळयता कंसाक वरे कृष्णान कसं केलें, केन्ना मारलें तेन्ना ताका लिबरेशन दिलें. ताजे नंतर शिशुपाल मुनके जे आसा, शिशुपालान प्रमाण जे कोण आसा हे तांणी कसं करताची, तांणी द्वेषान कृष्णाक उडगास करताची. ते द्वेषान उडगास करचे हांगेले राक्षसाले अशी तांगेल अशी उडगास आसा. आणि यदू जे आसा, यदुवंशी तांणी कृष्णाक कशी पळयताची, तांणी जे आसा तो आमगेले एक रिलेटिव्ह आसा ह्या दृश्टीन जे आसा तांणी कृष्णाक पळयताचे. आणि त्या प्रमाणे कृष्ण तांकां जे आसा रेसिप्रोकेट करता. आणि जे पांडव आसा ते पांडव जे आसा ते एक कृष्णावटू जे आसा ते अफेक्शनेट रिलेशनशीप तांगेले एक विशेष संबंध आशिल्ले. ते पांडव जे आसा तांणी तांकां मस्त कश्ट जाले, पण कश्ट जाल्ले निमित्त तांणी केन्ना कृष्णा सोडिल ना. आणि केन्ना पण कश्ट आयल्यारी तांणी कसं केलें, कृष्णा लागीं ताजे जबाब कसो आसा, कशी करयत आमी हाजे उपाय कशी करयत हे कृष्णाल तांणी एवरी टाइम दे हॅव कन्सल्टेड कृष्णा. ताजे निमित्त कृष्णाले आणि पांडवाले एक अफेक्शनेट रिलेशनशीप आशिल्लें. आणि आमी भक्तीन तूं पळयताची की भक्तीन तूं वरे देवाल भक्त जे आसा तांगेले एक भक्तिमय रिलेशन आसा देवा ओटू. तेन्ना आमी भक्तीन तूं मस्त उदाहरण पळयताची की कशी विंगड विंगड भक्तांक कृष्ण जे आसा तांगेल कशी भाव आसा त्या प्रमाणे जे आसा तो तांकां रेसिप्रोकेट करता. आणि हे सगळे उदाहरण आमी पळयले नंतर आमी जे आसा आमकां नॉलेज उरल्यारी. आतां कसं आसा कोणा नॉलेज ना तांकां म्हळ्यार दोज हू आर ऑन द मटेरियल प्लॅटफॉर्म, दोज हू आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तांकां कृष्ण जे आसा ते अशी पार्शियल दिसता.
अशी जनाक, कारण तांकां कृष्णाल मूळ अस्तित्व कळना. पण कोण हे गुरु शिष्य परंपरेन तू हे नॉलेज गेन केलेलं आसा, तांकां हे कळटा की कृष्ण जे आसा ते कसं करता, प्रत्येक जीवा ओटू राक्षस उरो देवाल भक्त उरो प्रत्येक जीवा ओटू कसं करता, रेसिप्रोकेशन करता. आणि ते रेसिप्रोकेशन करता असताना कृष्ण कसं करता, तांतू मध्य पडना. फक्त जे आसा ते तांगेले इच्छेनुसार तांकां एक तर मदत करता, नाजाल्यार तांगेलो नाश करता. आणि अशी रेसिप्रोकेशनान जे अज्ञानी आसा तांकां अशी दिसता की कृष्ण जे आसा ते पार्शल आसा. पण कृष्ण ते भगवद्गीतेत सांगिल्ल्या वरी ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्य. मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश. हे कृष्ण जे आसा ते फक्त रेसिप्रोकेट करता. आणि तागेले रेसिप्रोकेशन जीवा ओटू एक संबंध असं म्हणून तो एक रेसिप्रोकेट करता. तर हे मोडसान तुल्यान भायर येवचे खातीर आणि कृष्णाक अंडरस्टँड करचे खातीर अशी सांगिल्लें आसा की आमगेलें मन जे आसा मन, त्या मनाक आमी कृष्णाले जे थॉट कृष्णाल जे उडगास करचे आसा तांतू आमी मनाक हे करता, एंगेज करता. आणि ते केलेल्या नंतर कसं जातलें, कृष्णा विल बी फेवरेबल फॉर यू. कृष्ण जे आसा ते तुका तुमगेल मन जे आसा तुम्ही ताका दिल्यार तो बाकीचे सगळे कार्य तुमगेले करतलो. कारण तुम्ही सर्वात मोस्ट पॉझेसिव्ह थिंग इन विथ यू इज युअर माइंड अँड युअर इगो अँड ऑल दोज थिंग्स अनर्थास. ते अनर्थ जे आसा ते अनर्था अशी सांगताची की अनर्थ जे आसा ते केन्ना जीव कृष्णाल संपर्कांत येता तेन्ना तागेले अनर्थ जे आसा ते हगूर हगूर दूर जाताचे, हगूर हगूर कमी जाताचे. आणि कमी जाले नंतर ताका कृष्णाक रिमेंबर करच्याक कष्ट जायना. कारण जे निगेटिव्हिटी आसा ती कसं जाल्या, ती आमगेले हृदयांतुल्यान भायर गेल्या. इट हॅज कम आउट ऑफ अवर हार्ट. And when a person is connected with Krishna, all positivity comes. त्या कृष्णाले गुण हगूर हगूर त्या भक्ताले तागेल हांतू येता, तागेला त्याची गुण येताची. ताजी खातीर अशी म्हणटाची की आमकां जे आसा ते मन जे आसा ते कृष्णाले सेवेन तू एंगेज करता. दॅट इज द ओनली थिंग, that is the only thing what a conditioned soul can do this in this material world. ते एक मात कार्य करचे खातीर ताका हांगा पेटयल्या. आणि कंडिशन सोलान हेच कार्य जे आसा ते करत उरका. आणि तू आणि मस्त कसं आसा. पण आय विल स्टॉप हियर बिकॉज इट इज ऑलरेडी लेट फॉर फ्रॉम माय साइड. आणि 9:30 आशिल्लें ते आतां 9:44 जाल्ले. तो आई विल स्टॉप हियर. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरिनाम संकीर्तन की. निताय गौड प्रेमानंदी हरी हरी. थँक्यू व्हेरी मच. कोणाला कसं